दिवचल मालातल्या लाडफ्याच्या श्री सातेरी केळबाई देवीच्या काल्याच्या फेरयेत अनूय बी गोबीचे स्टॉल नाशिल्ले। गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक दिवप ना असो निर्णय अंदू लेगीत देवस्थान समितीन घेतिल्लो। देवस्थान समितीच्या निर्णयाक लागून स्टॉल घालपाचो गोबी वेवसायिकांचो यत्न यशस्वी जावंक ना। मजगती लाडफ्याचो कालो सोमारा व्हडा भक्ती भावनेन मनायलो। दिवचल तालुक्यातल्या लाडप्याच्या श्री सातेरी केळबाई देवीचो वर्सुकी कालो सोमारा दबाज्यान मनयलो। ह्या काल्याचें वैशिष्ट्य म्हळ्यार फाटल्या वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय काल्याचे फेरयेत गोबी मंचुरियनचो एकूय स्टॉल नाशिल्लो। ताचें कारण म्हळ्यार फाटल्या वर्सा प्रमाणेच ह्या वर्साय काल्याचे फेरयेत गोबीचे स्टॉल घालपाक दिवप ना असो ठाम निर्णय श्री सातेरी केळबाई देवस्थान समितीन घेतिल्लो। ताका लागून फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय लाडप्याच्या काल्याचे फेरयेत गोबीचो एकूय स्टॉल दिश्टी पडूंक ना। अस्वच्छताय आनी भलायकेक हानिकारक अशी कारणां फुडें करून फाटल्या वर्सा दिवचल तालुक्यांतल्या कांय गांवांनी गोबीच्या स्टॉलांक विरोध जाल्लो। कांय गांवांनी तर जात्रे वेळार गोबीचे स्टॉल घालपाक दिवंक नाशिल्ले। तातूंत लाडपे गांवाचोय आस्पाव आशिल्लो। मात आतां हळू गोबी मंचुरियनचो वेवसाय पूर्व पदाचेर येवपाक लागला। अंदू तर कांय गांवांनी हो धंदो नेटान चल्लो। फाटल्या वर्सा ज्या गांवांनी गोबीचे स्टॉल घालपाक प्रतिबंध केल्लो ते चडशा गांवांनी अंदू जात्रा वेळार गोबीचे स्टॉल दिसून येताले। मात लाडपे गांवांत अंदू गोबीचो स्टॉल दिसूंक ना। फाटल्या वर्सा प्रमाणेच लाडप्याच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थान समिती आपल्या निर्णया कडेन ठाम राविल्ल्यान गोबी मंचुरियन वाल्यांचो स्टॉल घालपाचो यत्न यशस्वी जावंक ना। देवस्थान समितीच्या ह्या निर्णयाक लागून वेगवेगळ्या संघटनांकडून देवस्थान समितीचे कौतुक जाता। मजगती सोमारा लाडप्याचो श्री सातेरी केळबाई देवीचो कालो दबाज्यान मनयलो आसलो तरी राती कांय वेळ पावस पडिल्ल्यान काल्याचे फेरयेचेर मातसो परिणाम जालो। भाविकय मातशे ना उमेद जाले तरी लेगीत परंपरे प्रमाण लाडप्याचो कालो मनयलो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।